आता सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 5-5 लाख दिवपाचो गोंय सरकाराचो प्लान आसा। सरकार खंय स्कीम करपाचो आसा। येता त्या अधिवेशनात स्किमीचो विशय येतलो म्हूण ऊर्जा मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयला। सरकाराची स्किमीची पॉलिसी खंय तयार आसा। तो 64व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहात उलयतालो। सहकार मळार बरो वावर केल्ल्याचो सुवाळ्यांत भोवमानय जालो। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां ऑलरेडी एक स्कीम आसा। जे ग्रुप 3 वर्सां कंप्लीट करता तांकां आर्थीक सहाय अशें ग्रांट्स गोवा गव्हर्मेंट दिता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट। पूण ते ग्रांट्स वन टायम आसता। पूण तांकां खऱ्या अर्थान सेल्फ हेल्प ग्रुप जे रजिस्टर करता ज्या उद्देशान करता ते जिवंत उरचे आनी आमच्या सगळ्या महिलांक एक काम करपाक एक तांकां संदी गावची, तांकां एक एक्टिविटी करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी गावची। त्या खातीर तांकां आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मार्फत जर ते कसले प्रोडक्शन करता कितें जर ते वेवसाय करूंक सोदता जाल्यार 5 लाख पर्यंत तांकां आमी लोन दितले, जे तांकां सामकें कमी रिस्ट्रिक्शन आसता। जेणू करून तेंच्यांनी कसलें प्रोडक्शन करूं येता ते प्रोडक्शना खातीर मशिनरी ज्यो कितें लागता त्यो घेवन तेंच्यांनी मागीर ते थोडे करून फारीक करपाची अशी स्कीम आमी करपाक केल्ली आसा। म्हणजे आतां आमच्या ह्यातले अधिवेशना नंतर ही सुरू जातली स्कीम। ऑलरेडी ड्राफ्ट केल्ली आसा। पीडीएचे विभाजन, ऑर्चर्ड लँड आणि कन्वर्जन झोन थारावंक ब्रेस्तारा 23 तारखेर बसका जावपाची आसा। ओल्ड गोवा फेस्ताचे तयारेची पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन टीसीपी मंत्री विजय सरदेसायान ही माहिती दिली। ओल्ड गोवाचे 2 चर्ची मदीं आशिल्लो रस्तो येरादारी खातीर बंद करपाचो प्लान विजयान उलोवन दाखयला। फेस्ताच्या वेळार सुरक्षेच्यो कांय गजाली विजय डीजीपी कडेन उलयतलो। The illegal conversion of orchard and non-developmental lands. Illegal conversion, how we are going to check it, what measures we are going to take. This is one issue that we will have to discuss at length. May also require certain changes in the amendments in the present act, by which such blatant illegality that is being done by people in a very callous and brazen manner is clamped down with bigger punishments, including making it punishable up to 1 year imprisonment. This has been thought about. We will discuss this at length. Second issue would be to facilitate the legal conversion of lands wherever it is deserving. There are several institutions which have come to us, like the church, like temple committees, like even masjids, like educational institutions, like old age homes. Who are saying that we cannot do anything because the entire process of conversion of land has now been paralyzed. So we will have to take a decision about how to restart this process and institutionalize it. Third is the issue about PDAs, the demand for more urban areas, growing urban areas to be brought under the as planning areas. We will have to discuss this. सांकवाळे सेंट जोसेफ वाजाचे फेस्ताची सुवात बदलतात म्हूण लोकांनी बोवाळ घालो। फाटली 400 वर्सांची फेस्ताची सुवात खंय चर्चीच्या पाद्रीन लोकांक विश्वासांत घेनासतना बदलपाचो निर्णय घेतला। पयलींचेच सुवातेर फेस्त जावंक जाय म्हूण लोक तेमाक पेटल्यात। गांवचे लोक आतां सयो घेवन आर्च बिशपाक पत्र बरोवपाचे आसात। तुम्ही सोगली येवपाक तयार आहाय जाल्यार आत उबा राय। सोगली आत उबा राय। वर्साच्या वर्सा हांगा जाता त्याच जातले आनी जावपाकूच जाय। आजचो सांजचे वाज बावले ही आमचे सांत जोसेफाचे फेस्त सुमार 400 वर्सां जाली ह्या गांवांत हिंगा जाताले ते सांकवारी। पूण देरेफेंत आमचे वडिलांनी हे दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक सांगला म्हूण आमच्या दुसऱ्या वडिलांक बरयलें। पूण तांणी आमकां लोकांक कसलेच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना ते फुडें व्हरपाक केलां। आमचे इतले वर्सांचे फेस्त हिंगा जाता 5 वर्सांचे आनी हो तेजो खास जागो रूट हे मूळ ते फेस्त ते अकस्मात आतां दुसऱ्या लुगारा रोवंक सोदता। आमच्याच गांवांत आनी लुगार आसा तेजे आदली इगोजेची ती इगोज मोडून काबार जावन 450 वर्सां जालीं। त्या पयलीं मोडलेली आमकां खबर ना। ते फेस्त थिंगा करूंक सोदता।
ना मेन इश्यू इज आमी हिंगाचें फेस्त आमी थिंगा व्हरोन कशेंच दिवना दिवंक रेडी ना लोक रेडी ना बिस्माचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्लो तेन्ना त्या लास्ट संडे तेणें सांगलां तुमचें ऑब्जेक्शन आहा लोकांचें सायनींग घेया आनी आमकां हें करून बिशपाक दिया म्हणून तर आमी आयज सगळे लोक आपोवन हाडून तेंचेर सायन घेतल्या दाखोवंक आमी तेजेर ओपोज आहा म्हणून फादरान आमकां सांगलें की हें फेस्त हिंगा जावचें ना आनी तें फेस्त थंय वता म्हणून तर कांय लोकांनी प्रश्न केलो पार्किंगाचो कारण कितें पूण फादरा कडेन जबाब कांय नासलो दिवपाक सो तो म्हणटा तें फेस्त थिंगा व्हरपाक बिशपाची परवानगी घेवन थिंगा वता म्हणून पूण गांवच्या लोकांक आमकां कळोंक जाय हिंगाचें फेस्त थंय व्हरपाक कारण कितें तेजो कारण चड म्हत्वाचें म्हणजे कितें कित्याक लागून तें फेस्त आमच्या हिंगसान थंय व्हरता म्हणून दिवचले शिवाजी मैदानावेल्या वादाचेर पालिका आनी दिवचल कोमुंदादीन समजिकायेन सध्या ग्राउंडाचें उक्तावण करपाचें थारायलां ग्राउंडाच्या मालकीचेर दावो करपी कोमुंदादीची केस सध्या कोर्टांत आसा कोमुनिदाद म्हणटा ग्राउंड तांचे जमनीर आसा पालिका म्हणटा तो तांचे जमनीर मात 1/14 उतार्याचेर ऑक्युपंट आसा कोमुनिदाद हेच ते 2 कोटी मोडून रिनोवेट केल्ले दिवचलेचे शिवाजी मैदान मात ह्या ग्राउंडाचे जमनीचे 1/14 उतार्याचेर नाव आसा दिवचल कोमुंदादीची एनओसी घेनासतना सरकारान ह्या ग्राउंडाचे रिनोवेशन केले आनी आतां ताचे उक्तावण करतना परत वाद सध्या पालिकेन कसो तरी कोमुंदादी कडेन समझोता केला कोर्टाच्या भायर कितें डिसिजन जाता बरें आमच्या आनी हेंच्या भितर बसून म्युनिसिपालिटीच्या भितर म्हणून ही आमी 2-3 दीस जाले आमच्या भितर 2 ना बसलो तो आनी आयज तेणी ती हांगा आयोजीत केली तितून बरें कितें तरी निश्चय येतो आनी कोर्टाच्या भायर कोर्टान जे वचोन मेळना तर हांगा मेळटा आमकां उलोवन आमी मिटींग दवरली तितूनसून खंय तरी आयज हें जालां खंयचे तरी एका मार्गार पावले आहा ते बैठकीन अशें म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतलें हांगा कावन्सिलरान की जेन्ना 1/14 उतार्याचें नांव कोमुनिदाद ऑफ बिचोले जेन्ना आसा तेन्ना तें नांव आसल्या कारणान आमी म्हणटा ते बिचोले नगरपालिका जे रिनोवेशना खातीर आमकां जो परमिशन एनओसी जाय पळय ती एनओसी कोमुनिदादी कडेन मागची अशें म्हणून हांगासर आमचे कावन्सिलरांनी डिसिजन घेतलें जो कोमुनिदादचो रायट आहा पळय तो कोमुनिदादचो रायट थंयच उरतलो ताका कसलोच इफेक्ट जावचो ना जे ग्राउंड जो आसा पळय ग्राउंडाचें जे पोजिशन आसा पळय ते आमकां तेंच्यांनी एनओसी दिल्या उपरांत जेन्ना फाल्यां ग्राउंडाचें इनॉग्रेशनूय जातलें हेचें ताच्या उपरांत तें पोजिशन आसा पळय ते एज इट इज म्हणटा ते म्युनिसिपालिटी कडेन उरतले हेचेर 16-17 वर्सां ह्या मैदानाचो वाद कोर्टान चालू आसा डिचोली कोमुनिदाद आनी डिचोली नगरपालिका आनी आतां तितून सरकारू म्हणटा दावो करता की ती आपली जागा म्हणून अशें आसतना नगरपालिकेन डिचोली कोमुनिदादाच्या सहकार्यान जे नूतनीकरण घेतले जे जवळ जवळ 2 कोटीचें काम आयज त्या मैदानाचें पूर्ण जाल्लें आसा तर परतो तेजो एक प्रश्न येयलो एनओसी लायसन कन्स्ट्रक्शन अशें जातलें त्या बरोबर सतीशान तेंच्या कोमुनिदाच्या कमिटी बरोबर चर्चा सुरू केली आनी पयलीं चर्चा केली आनी आयज मिटींग घेतली आनी भितून एक सोल्युशन बरें जालें कितें फाल्यां निकाल किंवा तो खबर ना मॅटर सबमिटूच आसना तरी पण डिचोली कोमुनिदाद हो पार्ट एंड पार्सल हो ह्या ग्राउंडाचो एक हक्कदार आसा किंवा तेंचें नांव 140 आसा कळ्ळें तेन्ना जरी मॅटर कोर्टान आसलें तरी डिचोली नगरपालिका डिचोली कोमुनिदादा कडेन लायसना खातीर आनी ऑक्युपन्सी खातीर एनओसी मागतली तो ठराव हांवें पास करून घेतलो आसा फायनल डिसिजन अशें जालें की तेंच्यांनी आमचे कडेन एक एनओसी मागली फॉर रिनोवेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज ग्राउंड त्या आमी थोडी कंडिशनां घातली ती कंडिशनां तेंच्यांनी मान्य केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी अशें सांगलां की हो जो ग्राउंड एज पर 14 उतार्या प्रमाणे की हो तुमचोच ग्राउंड आसा कितें कोमुनिदादचो आमचे कडेन फक्त पोजेशन आसा हें तेंच्यांनी अजुनूय मान्य केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज डिक्लेरेशन दिता म्हूण सांगलां बोर्ड ऑफ कावन्सिलरान आनी तेज्या प्रमाणे ह्या सपोर्टिंगाचेर आमी तांकां फुडलें लेटर दितले हेच्या फुडें जी आमची हायकोर्टाक जी केस चालू आसा तेंच्यांनी फूल प्रॉमीस केल्लें आहा की आमी तुमकां कॉपरेट करतले आनी तुमच्या वांगडा आमी सहभागी जावन ते मॅटर जाता तितके तुमचोच ग्राउंड प्रूव करून जाता तितके मॅटर बेगीन क्लियर जाता अशें करतले प्रुडंटा खातीर उदय परब घेव एक ब्रेक